प्रितीच्या भावा भयणानो, आमचें उतर जावन आसा मोलादीक, आमचें उतर जावन आसा बोळादीक. कित्याक आमच्या संवसारी पयणांत आमी जरी तर नदर मारीत जाल्यार आमी जें कितें करता तें सगळें आमच्या उतरां वरवीं आमी करता. अधिकार आसलोलो मनीस आपल्या काला आसलोल्या भावा भयणांक आपल्या उतरांतल्यान सांगता, आनी काला आसलेलीं भावा भयणां तो वावर करून सोपुर्नायेक पावयतात. जायते फावटी आमी आमच्या उतरां वरवीं घोडे दुसऱ्यांक आमी खाला घालता, दुसऱ्यांक घोडे जायते फावटी आमी काबार करता. हें जावन आसा आमा सोगटांचीं उतरां, मनशाचीं उतरां. पूण देवाचीं उतरां अशें न्हय. जरी तर मनीस आपल्या उतरांतल्यान मनशाक काला घालता जाल्यार देव आपल्या उतरांतल्यान मनशाक उबारता. जरी तर मनीस आपल्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांच्यो खबरो करता जाल्यार देव आपल्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांचें जिवीत जिखून घेता. आनी हें जावन आसा एक दोन तरेचें मनशाचें उतर, देवाचें उतर. मनशाचें उतर सोरता, पूण देवाचें उतर केन्नाच सोरोना. तें सदां सर्वदा तशेंच आसता. आनी हाकाच लागून इश्टानो, आयचो विशय आमकां खेरीत भाशेन देवाच्या उतराचें वर्तेपण आमच्या जिवितान घेवंक आनी ताचे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आमकां उलो करता आनी उस्कायता. प्रितीच्या भावा भयणानो, एका गांवांत एक ओस्तोरी रावताली. ही ओस्तोरी गिरेस्त नासली आनी तिची गिरेस्तकाय म्हणल्यार मागणें. दर दिसा चुकोय नासतना मागणें करताली आनी देवाचें उतर वाचून आपल्या जिवितांत ती नियाळटाली. आनी हें तिचें जिवीत शेजारचो लोक पळयतालो. एका दिसा शेजारचो एक मनीस येवन तिका अशें म्हणटा, आगे, कितलींशींच वर्सां जालीं तूं देवाचें उतर वाचताय आनी तें तुज्या जिविताक लायताय, पूण तुजें जिवीत आसा तशेंच आसा. तूं गरीब, आजून पर्यंत तूं गरीबूच आसा. तूं आनीक आजून पर्यंत वयर सरूंक ना, गिरेस्तकाय तुज्या जिवितान भितर सरूंकूच ना. कितलींशींच वर्सां मागणें करता, तुज्या जिवितान बदलप ना, वो तुज्या जिवितान तूं गिरेस्त आजून पर्यंत जावंक ना. मागणें करून वो पवित्र पुस्तक वाचून, देवाचें उतर वाचून तें पाळूंक कसलो फायदो. आनी इश्टानो, त्या वेळार ही ओस्तोरी ओगीच रावता. आनी कांय दिसां उपरांत एक पांटलो घेता आनी त्या मनशा लागीं दिता. आनी एक मेळो पांटलो त्या मनशा लागीं दिता आनी ताका म्हणटा, न्हंयेंत वच, व्हांवतें उदक व्हांवतालें, तुवें वचून म्हाका उदक घेवन यो. ह्या पांटल्यांत उदक घेवन यो. आनी हो मनीस ते न्हंयेंत वेता. उदक धांवतालें. हो मनीस तो पांटलो उदकान भरूंक तोजवीत करता. पूण जितले फावटी उदकांतलो वयर उखलता, उदक थंयच्या थंयच रितें जाता. जायते फावटी तेंच करता, उदकान बुडयता, वयर काडटा, पूण उदक त्या पांटल्यान उरोच ना. आनी शेवटी निराशी जावन परतून त्या ओस्तोरे सोरी येता आनी तिका असो जबाब करता, हांवें जायते प्रयत्न केले ह्या तुवें दिल्ल्या पांटल्यांत उदक भरूंक, पूण आजून मेरेन तो पांटलो उदकान भरूंक ना. हांव निराशी जालो, हाका लागून परतून हांव तुजे सोरी आयलां. आनी ती ओस्तोरी त्या मनशाक अशें म्हणटा, जरी तर त्या पांटल्यान उदक उरोंक ना जायत, पूण जेन्ना हांवें तुका पयलो पांटलो दिल्लो तेन्ना तो मेळो आसलो. पूण जितले फावटी तुवें तो पांटलो त्या धांवत्या उदकांत घातलो, तितले फावटी त्या पांटल्याची मेळसाण सगळी उदका बराबर गेली. आनी आतां तुवें तो पांटलो पळयत जाल्यार तो आतां पांटलो नितळ आनी निर्मळ जाल्लो आसा. जरी तर तातूंत उदक उरोंक ना खरें,
पूण जितले फावटी तो पांटलो तुवें त्या उदकांत बुडयलो तितले फावटी ह्या पांटल्यांत नितळसाण भितर सरली. मेळो आशिल्लो पांटलो नवो जालो, नवी सोबिताय ताका मेवली. आनी फुडें ती वस्तोरी अशें म्हणूंक लागली, देवाचें उतर तशेंच. तुवें केन्नाच चिंतचें न्हय, तूं कितलेय फावटी देवाचें उतर वाचताय तेन्ना तुज्या जिवितांत बरेंपण येवचें ना हें तुवें केन्नाच चिंतचें न्हय. जितलेय फावटी तूं देवाचें उतर वाचता तितलेय फावटी तुज्या जिवितान कसली ना कसली नवसरणी जाताच, कसली ना कसली बरेंपण येताच आनी आमकां सोगटांक तें फायद्याचें जाता. पळय प्रितीच्या बाबा भयणान घोडे सादी घोडे एक काणी जायत, पूण कितेंय तरी आमी आमच्या जिवितान घेवंक जाता. सादो मेळो पांटलो वस्तोरेन दिल्लो, हो मनीस दुसरें चिंततालो पूण ह्या पांटल्याची मेळसाण वचून नवो आकार आयलो हें पळयोवंक तो विसरलो. तेच भाशेन देवाचें उतर. जितलेय फावटी आमी देवाचें उतर वाचतांव नियाळटांव तेन्ना आमच्या जिविताक नवो आकार येता. देवाचें उतर पदवेदार, देवाचें उतर बोळादीक, देवाचें उतर एके पाजलोले तोरवारी वरी जे आमच्या जिवितान रोमता. कोणेंच केन्नाच चिंतचें न्हय, देवाचें उतर हांव वाचतां नियाळटां म्हज्या जिविताक कसलोच प्रभाव जायना अशें कोणेंच केन्नाच चिंतचें न्हय. जितलेय फावटी देवाचें उतर वाचतांव देवाच्या उतराचो लाभ आमकां सगल्यांक मेळटा आनी आमी तो आमच्या जिवितान अनुभवतांव, तोच मोग दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावुरतांव. आयच्या शिव वर्तमानांत इश्टानो आमी जरी तर नदर मारीत जाल्यार 2 घरां आमकां आयकूंक मेवल्यांत आनी 2 घरां आशिल्ल्यान 2 घर बांदपी आमकां थंय मेवतात. घर कसलें आसलें तें पवित्र पुस्तक सांगना, घराक पेंट आसलो कितले रूम आसले तेंवूय सांगना, पूण एक वस्त सांगता ती म्हणल्यार 2 घरां आनी 2 घर बांदपी. ह्या बांदपाचें उदाहरण केल्लें आसा. एकलो बांदपी शाणो जाल्यार दुसरो बांदपी पिसाट. शाणो कित्याक म्हणला काय, कित्याक ताणें आपलें घर बांदतना खोडपार बांदलें. पिसाट कित्याक म्हणलो काय, कित्याक ताणें आपलें घर बांदतना रेवेर बांदलें आनी जेन्ना हुंवार आयलें रेवेर बांदलेलें घर निसणटोण जालें आनी खोडपार बांदलोल्या घर थंयच गोट ओकोंड उरलें, मजबूत उरलें. आनी आज जेजू प्रितीच्या भावा भयणांनो कांय बरीं पवित्र पुस्तकान आमकां उतरां आयकूंक मेवल्यात. जो कोण देवाचें उतर आयकता पाळटा तो खोडपार बांदलोल्या घरा भाशेन. जो कोण देवाचें उतर आयकता पाळिना तो त्या रेवेर बांदलोल्या घरा भाशेन. आयज आमी आमकांच प्रश्न करून आमी पळोवया आमच्या कुटुंबांत पवित्र पुस्तक आसा, हांव तें कितलें वाचतां काय, आनी वाचतां जाल्यार हांव कितलें म्हज्या जिवितांत हांव नियाळटां काय हाचेर नदर मारूंक गरजेची. देवाचें उतर वाचलेंच म्हूण पुरो ना, पूण आमच्या जिवितांत लावन ताचो आस्पाव म्हज्या सोर भोंवतणी आसलेल्या बाबा भयणांक मेळूंक गरजेचो. तर इश्टानो ह्या आयच्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत आमी कितें व्हरतले काय. पयले सुवातेर प्रितीच्या बाबा भयणांनो, गॉड्स वर्ड चेंजीस आवर हार्ट. देवाचें उतर आमच्या जिविताची नवसरणी बदलणी करता. जाक्यो आमी जाणाव पातकी आसलो, लोकांक नागयतालो, मोटवो आसलो करो रुमडीच्या झाडार चडटा, पूण जेन्ना जेजूचें उतर ताका पावता आज म्हाका तुमगेर जेवणाक येवंक जाय तेन्ना जाक्यो खुशाल जाता. जेजूक आपल्या घरा व्हरता, सांगाता जेवण करता आनी ह्या वरवीं आपल्या जिविताची बदलणी करता. प्रितीच्या भावा भयणांनो सुरवातेक म्हणटालो देवाचें उतर पदवेदार, देवाचें उतर बोलिस्ट, देवाच्या उतराक पदवी आसा आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक. तर इश्टानो देवाचें उतर वाचुया, नियाळुया आनी देवाच्या उतराक सोंद दिवया आमच्याच जिविताची नवसरणी करूंक, आमच्याच जिविताची बदलणी करूंक. दुसरे सुवातेर गॉड्स वर्ड स्ट्रेंथन्स अस. देवाचें उतर आमकां बळान शक्तीन भरता. ओ बळ शक्ती आमकां फावो करता. आमच्या जिवितांत नदर मारीत जाल्यार इश्टानो आमी सोगोट पिडेस्त कसली ना कसली पिडा आमकां सोगटांक आसा.
कसले ना कसले प्रश्न आमकां सगल्यांक आसात, कसले ना कसले आटे विटे आमकां सगल्यांक आसात. हाचो जबाब घोडे जायते पावटी दोतोरां लागीं, जाणार मनशां लागीं घोडे आमकां मेवचो ना. जायते पावटी हाचो जबाब आमकां देवाच्याच उतरांत आमकां मेवतलो. हाका लागून हांव म्हणटा, गॉड्स वर्ड स्ट्रेंथन्स अस. आमकां देवाचें उतर बळ फावो करता, शक्ती फावो करता आमच्या जिवितान येतोल्या आडकुळीक वादळांक काळजीदारपणान फुडो करूंक. तर तिच्या भावा भयणांनो, दर दिसा दर घडये देवाचें उतर वाचुया, आमचें करुया, आमच्या जिवितान लावया आनी ह्या वरवीं ताच्या उतरांतल्यान मेवतली बरेपण आमच्या जिवितान नियाळूंक हे पवित्र मिसाचे भेटीन आमकां सोगटांक बापाचो आदार मागून घेवया.